नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्याक माय मोगाचो येवकार। हांव स्नेहा आयच्या आवाज गोयचो बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। फोंडेच्या आयडी हॉस्पिटलांत दोतोराचो उणाव आसा हे आपूण जाणा। न्यूरोसर्जन पदा खातीर 4 खेपे जायरात दिवनूय कोणूच जावना रुजू। फोंडेच्या खंयच्याय दोतोरांनी सल्लागार म्हूण जावचे रुजू, सांगता मुख्यमंत्री। गोंयांत पर्यटन वाडत आसा तशेंच ऑनलायन फटवणुकांचो वाडला आंकडो। ह्या प्रश्नाचेर सदानंद शेट तानावडेन राज्यसभेत मांडलो प्रश्न। हे बनावटीचेर उडोवचो बेगोबेग पड्डो, खासदारान केली मागणी। अमेरिका देशात बेकायदेशीरपणान राबितो करून आशिल्ल्या 15 गोंयकारांक केल्या हद्दपार, जाल्यार कांय जाणांक केल्या अटक। एनआरआयचे आयुक्त नरेंद्र सावयकाराची माहिती। दिवचलच्या विजयनगर कारापूर वाठारांत रस्तो उपताना कारचे बायलेक नेटान धपको, बायल जाली गंभीर जखमी। फुडल्या उपचारा खातीर जीएमसीत दाखल। पारसे पेटल्यो उर्राक फेणयेच्यो भाटयो। फामाद शेतकार श्रीराम साळगांवकारान अजून मेरेन गोंयचे दायज दवरला लाखून। इंग्लंडाक हारयत भारतान 6वे फावट जोडले अंडर-19 वन डे क्रिकेट वर्ल्ड कपाचे वस्तादपण। 100 धावांनी भारतान हारयले इंग्लंडाक। आता खबरो विस्तारान। फोंडेच्या आयडी हॉस्पिटलांत दोतोरांचो उणाव आसा हे आपल्याक खबर आसा। आमी न्यूरोसर्जन पदा खातीर 4 खेपे जायरात दिली तरी कोणूच येवना, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले। लोक म्हणटले सरकार न्यूरोसर्जन दिवपाक शकना, पूण आमकां जर तो मेळना जाल्यार थंय सीटी स्कॅन बसोवन कितें उपेग। वैजकी अधिकारी सीटी स्कॅनाचो निदान करून शकना, ताचे खातीर न्यूरोसर्जनाची गरज आसा। आमची जायरात अजूनय उक्ती आसा। फोंडेच्या खंयच्याय दोतोरांनी सल्लागार म्हूण रुजू जावचे, अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले। आयकात। म्हाका खबर आहा की फोंड्यांतल्या आयडी हॉस्पिटलांत आमकां दोतोरांची शॉर्टेज आसा, पण हांव कळपाक जाय म्हणून सांगता आमकां न्यूरोसर्जन आमी 4 फावटी एडवर्टायजमेंट जरी केलो आसत जाल्यार कोणूच जॉयन जायना। तुमी म्हणटले सरकार न्यूरोसर्जन दिवंक शकना काय कितें। जो पर्यंत न्यूरोसर्जन मेळना तो पर्यंत आमी हांगासर सिटी स्कॅन घालून तरी कितें करतले। नो डावट घालपाक जाय ती बरी आसा, पण मेडिकल ऑफिसर कांट डायग्नोसीस ऑन द सिटी स्कॅन। फाल्यां सकाळीं सिटी स्कॅन केलो सुद्दां जरी आसत तो करपाकूय पयलो न्यूरोसर्जन जाय थंयसर रावपा खातीर, कारण एक सुद्दां न्यूरोसर्जन हो हांगासर येवन जॉयन जावन हांगा काम करपा खातीर रेडी नासता। म्हाजे तर हांव आव्हान करता, फोंड्या परिसरांत जर कोण आसत जाल्यार आमी एडवर्टायज आमचो ऑन आसा। आमी पयरूच एडवर्टायजमेंट काडला की तांच्यांनी जॉयन जावचें। ऑल द कन्सल्टंट हांव सगळ्या डॉक्टरांकूय आव्हान करता जे गोंया भायर काम करता ह्या परिसरांतले आसत, वी आर गिवींग द गूड रेम्युनरेशन, अशें न्ही की तांच्यांनी येवन जॉयन जावचें। हांवें पेडण्यांनूय पयर आव्हान केल्लें, कारण आमचे गोंयांतलेच भुरगे शिकून जे भायर वता एकदां नो डावट आमी डायरेक्टली जॉयन करून घेवपाक तयार आसा एज अ कन्सल्टंट म्हणून। तांच्यांनी येवचें, जॉयन जावचें, लोकांक सेवा दिवपा खातीर आमी तत्पर आसा। आनी त्या खातीर आयडी हॉस्पिटल हांवें म्हणटा की डॉक्टरांचे सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळो करूं शकता, बट थंयसर जाय ती मॅन पावर म्हणजे जाय पर्टिक्युलरली फॉर द स्पेशलायजेशन डॉक्टर्स। आमी 100 वयल्यान 200 सीट केले, आमी पोस्ट ग्रॅज्युएशन सुरू केलें। म्हणजे म्हज्या फाटल्या 7 वर्साच्या कार्यकाळांत अशा पद्दतींतले वेगवेगळे बदल हांव कंटिन्युअसली बींग एज ए मेडिकल प्रोफेशन म्हाका स्वता खबर आहा, म्हणून तर सातत्यात आमी पोस्ट ग्रॅज्युएशन ऑलरेडी सुरवात केलां, जेणे करून आमकां पोस्ट ग्रॅज्युएट डॉक्टर्स हाज्या खातीर मेळटले। ती तुमच्या आरोग्याची चिंता ही म्हाका आसा। गोंयांत पर्यटन वाडत आसा तसो पर्यटकांची डिजिटल सुरक्षेचो प्रस्नूय गंभीर जावपाक लागला। ऑनलायन फटवणूक वाडत आशिल्ल्यान घडणुका कडेन खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी राज्यसभेत थेट लक्ष ओडलें। पळयात। राज्यसभेतल्या 0 आवर वेळार खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी गोंयांत आनी हेर मुखेल पर्यटन थळांनी सायबर फटवणूक वाडपाचो प्रश्न मांडलो। गोंय देशांत एक मुखेल पर्यटन आनी पसंतीचे थळ म्हूण उदेता आसतनाच
फटीची हॉटेल बुकींग, बनावट वेबसायटी आणि डिजिटल पेमेंट फटवणूक ह्यो घडणुको वाढत आसा अशें तांणी सांगले. नामनेची हॉटेलां आणि बुकींग पोर्टलांच्या नावान तयार केल्ल्या बनावट वेबसायटींक लागून पर्यटकांक आर्थीक फटवप जाता आणि अशा संघटीत सायबर घडणुकांचेर फकत शिटकावणी दिवन नियंत्रण दवरूंक मेळना अशें तांणी मुखार सांगले. पर्यटकांची डिजिटल सुरक्षा तितलीच तांची भौशीक सुरक्षा म्हत्वाचे अशें सांगून पर्यटन संबंधित संकेतथळा खातीर खर केवायसी नेम लागू करचे, रियल टाइम निरीक्षण आणि बनावट प्लॅटफॉर्मांचेर बेगोबेग कारवाई करची अशी मागणी तानावडेन राज्यसभेत केली. श्रीमान सदानंद मगालू सेठ तनवाड़े जी. Thank you, Chairman Sir, for giving me opportunity to raise an important issue. Chairman Sir, I rise to draw the attention of this August House to growing menace of cyber frauds targeting tourists in major tourist destinations You are always such disturbing as me, Goa Prince and Bhai. several other states. In recent You years, know Goa the has chairman emerged as a voting is major the final tourism of hub this Bhai. and has also attracted digital nomads and remote workers. While this has helped the local economy, it has unfortunately led to sharp rise in online scams related to hotel and accommodation bookings and digital payment frauds. There have been several cases where fake hotels, holiday homes, homestays, and other accommodation are listed on online platforms. Fraudsters also create fake websites in the name of well-known hotels or booking portals. Tourists fall prey to these scams and on reaching Goa, discover that no such booking exists or that the hotel itself does not exist. This not only ruins the family holiday but also causes heavy financial losses as they are made to pay large advance amounts. Despite regular advisories, these fraudsters continue to resurface using fake websites, virtual mobile numbers, international internet calls, and anonymous digital platforms. Advisory warnings alone are not sufficient to deal with these organized gangs. There is an urgent need for strict measures. Tourist-related websites should be allowed to operate only after proper KYC verification. Website without verified credentials should be identified, blocked, and immediately barred. Chairman, sir, this is a serious issue affecting tourist safety, causing financial losses running into hundreds of crores and damaging Goa's reputation as a safe tourism destination. In today's digital age, protecting tourists online is as important as ensuring their physical safety. Protecting the digital safety of tourists is essential to safeguard India's tourism economy and our global image. Chairman, sir, I urge the government to take strong action by enforcing strict norms and ensuring real-time monitoring and takedown of fraudulent platform. Thank you, sir. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. अमेरिका देशात बेकायदेशीरपणान राबितो करून आशिल्ल्या 15 गोंयकारांक अमेरिकेंतल्यान हद्दपार केल्यात जाल्यार कांय जाणांक अटक लेगीत केल्यात अशी माहिती NRI प्रकरणाच्या आयुक्त नरेंद्र सावयकरान दिली. 2025 वर्सा अमेरिकेत सुमार 3200 भारतीय नागरीक बेकायदेशीरपणान राबितो करून आशिल्ले तांकां हद्दपार केल्यात. हातूंत चडशे गुजराती आशिल्ले, तातूंत कांय गोंयकारांचो लेगीत आस्पाव आसा. एज पर आमच्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे NRI कमिशनरच्या ऑफिसान जे आता इन्फॉर्मेशन आसा त्या प्रमाण टोटल 15 जाण गोंयान आयिल्ले आसात कळ्ळें न्ही. हय, आता तेच्या भायर कांय जाण अशे आसतले की ज्यांनी आमकां इंटिमेट करून ना पूण ते आयले आसतले, रिटर्न आयले आसतले परत. 2 नंबर 3 आमी ज्यांनी आमकां कॉन्टॅक्ट केलो, ज्यांकां थंय बिकॉज ऑफ द न्यू पॉलिसी तांकां ज्यांकां कोणाक त्रास जाता आसत, ज्या फॅमिलीजांनी किंवा ज्यांनी ते थंय रावतात तेणी आमकां जेन्ना कॉन्टॅक्ट केलो तांकां आमी जितलो हेल्प आमचे कडल्यान जाता तो आमी हेल्प केल्लो आसा. आनीक तेजे खातीर जर जाय पडत जाल्यार तेंच्या एम्बसी कडेन उलोवप, डिप्लोमॅट्सा कडेन कम्युनिकेट करप, ह्यो गजाली करून तांकां आमी हेल्प करता. सो आता एज ऑफ डेट ही आमची एज अ NRI ऑफिस म्हणून आमची आता ही स्थिती आसा. नाही, समटायम्स थोडे जाण डायरेक्टली कॉन्टॅक्ट करतात, समटायम्स थ्रू देअर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स असे कॉन्टॅक्ट करतात. सो म्हणून तो सगळोच डेटा एक फावट तुका मेळटा असो ना, पूण जे कोण कॉन्टॅक्ट करतात तांकां आमी कावन्सिलिंग करप, त्यांच्या खातीर मदत करप हे आमच्या वतीन चालू आसा.
रस्तो क्रॉस करतना कारीन नेटाचो धपको मारिल्ल्यान प्रमिला पाटील नावाच्या 58 वर्सां पिरायेची बायल गंभीर जखमी जाली. हो अपघात शुक्रारा राती दिवचलच्या विजयनगर कारापूर वाठारात घडलो. सध्या तिचेर जीएमसीत उपचार चालू आसात. दिवचल पुलिशेन घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामोय केलो. मजगती अपघाताक नियंत्रण हाडपाक स्पीड ब्रेकर घालचे अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. विजयनगर कारापूर व्हडलो एक शार्प टर्न आसा. एक सिनियर सिटीजन बायल क्रॉस करताली आनी ते गाडयेचो घेवन गेला. तेजी कंडिशन आसा ती क्रिटिकल आसा. आतां हांगाच्या लोकांनी एक अप्लिकेशन दिल्लें की हांगा एक कंपल्सरी एक स्पीड ब्रेकर जावचो म्हणून, पूण आजून प्रशासनान कोणी आजून तेजेर लक्ष घालूंक ना. म्हाजें इतलें सांगपाचें आसा की हो टर्न आसा तो खूब डेंजर टर्न आसा आनी गाडी कशें येता तें कळना आनी गाडी हांगा पास केल्ली आसता ताका लागून एक लोकांक ते पास करतना ते गाडी फुडें दिसना. हेजेर कारवाय करपाची आनी हेजेर बेगीन तेजेर तोडगो काडपाचो आनी हांगा कितें 2 स्पीड ब्रेकर कंपल्सरी जाय पडटले ते कंपल्सरी घालपाचे. आज कित्याक एक्सिडंटां खूब जाल्ली आसा हांगा एकूच न्हू ना. ते एक्सिडंटां आमकां अवॉयड करपा खातीर हांगा गव्हर्मेंटान लक्ष घालचें आनी बेगीन कितें आसा ती तेजेर प्रिकॉशन घेवचें म्हणून अशी आमची विनंती आसा. हांव सद्या विजयनगर कारापूर हांगासर मेन रस्त्या कुशीक आसा. हांगा शुक्रारा राती सुमार 8:30 वरांचेर एक भिरांकूळ अपघात घडिल्लो आसा. एक 58 वर्सां पिरायेची बायल जी विजयनगरांतल्यान मेन रस्तो क्रॉस करून दुसरे वटेन वताली तेच वेळार दिवचलच्या स्पिडीन येवपी तिके कारीन एक बायलेक धपको दिल्ल्यान ती बायल रस्त्या भायर उसळून पडली. तिचो पाय फ्रॅक्चर जाला आनी तिचे तकलेक गंभीर दुखापत जाल्ल्याची म्हायती अपघात स्थळा वयल्यान मेळिल्ली आसा. सध्या हे बायलेक उपचारा खातीर बांबोळेच्या जीएमसीत धाडल्या अशें कळटा. अपघात घडटकीच दिवचल पुलिशेन घडणूक थळार येवन अपघाताचो पंचनामो केल्लो आसा. सध्या ही जी बायल अपघातात जखमी जाल्या तिची भलायकी सामकी हुस्को करपा सारकी आसा अशें कळटा. थळाव्या लोकांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण विजयनगर वाठारांत जे एक शार्प वल्ट आसा त्या वल्टाचेर अदी मदीं अपघात घडत आसतात आनी ह्याच रस्त्या कुशीक दोनूय वाटेन गाडयो पार्क करून दवरपाचे प्रकार घडत आसा. ह्या रस्त्याचेर स्पीड ब्रेकर जावो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्ली आसा. तशी मागणी करपी निवेदनय थळाव्या लोकांनी संबंधितांक दिल्लें आसा. मात अजून लेगीत हांगासर स्पीड ब्रेकर घातिल्लो ना. अपघाताचेर नियंत्रण हाडपा खातीर ह्या वाठारांत म्हणजे विजयनगर वाठारांत मेन रस्त्याचेर स्पीड ब्रेकर घालचे अशी थळाव्यांची मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावल. पारसे सध्या काजीक मुट्ट्या लागिल्ल्यान शेतकारांनी खोस उक्तायला. अंदू काजीचे पीक बेगीन जाल्ल्यान हुर्राक फेणयेच्यो भाटयो शेतकारांनी नेटान पेटयल्यात. पळोवया श्री राम साळगांवकाराचो आनी ताच्या फॅमिलीचो प्रवास. तांच्यांनी कशा अजून मेरेन आडमेळीक तोंड दीत परंपरा तिगोवन दवरल्या ती. गोंयची फेणी आनी हुर्राक जिवाक बरी म्हूण सगळ्याक फामाद आसा. मात चड कूट केल्यार ती मनशाक धोलायताय बीन. फेणी आनी हुर्राक ही गोंयची वळख. फाटल्या वर्सा बदलत्या हवामानाक लागून काजीचें उत्पादन कमी जाल्लें. मात अंदू काजींक बरो चवर फुलिल्ल्यान शेतकारांनी खोस उक्तायला. पारसे वाठारांत काजींक मुट्टे लागिल्ल्यान भाटयो पेटोवपाक सुरवात जाल्या. हे दायज शेतकार श्रीराम साळगांवकारान अजून मेरेन तिगोवन दवरला. प्रत्येक काजी पोंदाक पयशे आसा, ते फकत सोदून काडपाक जाय. जो कोण सोदून काडटलो तोच राजा कसो जगतलो अशें कश्टाचे मंत्रय ताणें तरणाट्यांक दिले. आता तुम्ही भट्टी लावपाक सुरू केलाय.
कितें करचें पडटा पयलीं स्टार्टींग? भट्टी करच्या खातीर पयलीं भांड म्हणून आसता, हे पळय, हे अशी चूल करूची पडटा. चूल करप आनी तेच्या वयर हे भांड दवरप. ओके. भांड दवरले काय ना, मागीर हेका माती घालता आमी अशी माती घालून हेचे मेरेन अशी पुरप. पुरल्या उपरांत मागीर हयसर अशी हे आदी आमी बोडगीची पायपां लायताले, हे आतां UPVC लायता, म्हणजे गरम असल्यार सुद्धा काय प्रॉब्लेम ना. आणि मागीर तशें हे पळय ते वयर कॉयल आहा न्हू, ते कॉयल भितर घालता आणि ते दोशे सायडीन अशे एरडायल आणि एमसील लावन पॅक करता आणि हांगासून मागीर ते भायर सरता. ओके. उराक हे आता येता ते कितें उर्राक. उराक आणि मागीर उर्राका पासून कितें करतात तयार? फेणी करता आमी, ती मागीर हेच परत घालप आणि परत तितून रोस घालप. उर्राकाक आणि फेणी करपाक कितें फरक? उराक म्हणजे डायरेक्ट रोस हितून घातलो काय उराक येता, आणि परत आम्ही रोस घालप आणि हे परत उराक घालप भितर. रोस हे वाटता, म्हणजे उराक आमचे 14-15 येता, ते मागीर 18-19 येता. ह्यो आमच्या आजा पासून चालू आहा. आता सध्या कामगार काजी लागीं करपाक बोंडू बिंडू आसात. आणि कसल्या प्रकारचे तुमचे कडेन काजूचे जाती आसात? आमच्यावर सगळे तरेचे जाती आहात, म्हणजे जे हायब्रिडय आहात, म्हणजे M1 हा, V4 हा, V4 हा, आणि सध्या आमच्या कडेन गावठी सुबेस हा. शेती म्हणजे ज्या जाग्यार जमीन हा त्या जाग्यार काय उगावतात, फक्त तुझा बारीक निरीक्षण जाय. बारीक निरीक्षण असल्या कारणान तू खंयच्या झाडाक कितक्या दिवंक जाय, काय दिवंक जाय, तेका खंयचो मायक्रो न्यूट्रियन घालूंक जाय, खंयचा सारा घालूंक जाय, हेचे बद्दल जेका झाडा बद्दल जेका अभ्यास हा तो खंयच्याय झाडार करूंक जाता. मी तेर्रासार टमाटा फुलयली, मिरसांगो फुलयली, रोजां फिरयली तेर्रासार. म्हणजे तेर्रासार जर फिरोंक येता जाल्यार ह्या डोंगरार कांयच न्हू, म्हाका इजी जाता. म्हाका खंयचाय पीक हाडून दिया, फक्त तेचे बद्दल म्हाका माहिती असल्याक पुरो जाय. जोपर्यंत माहिती ना तोपर्यंत म्हाका ते जायना. बाकी आता मी सगळे तरेचे जे गोंयान जातात ती प्रोडक्टां सगळी घेतली. भुरगीं एक तर करता ज्या जाग्यार म्हाज्या चेड्याक पयलींच तुमकां एकदां सांगलेलें, आमी काजी पोना पयशे उडयल्ले. तेका जेव्हा पयशे दिसतले काजी पोना तो येतलो. दाटून धाडप ना, धुमकून पणस पिकोवप ना. तेका काजी पोना प्रत्येक काजी पोना प्रत्येक जाग्यार पयसो दवरलेलो आहा, तो सोदून काडपाची तेची जबाबदारी. जर सोदून काडलो तो बरो राजा कसो जगतलो, सोदून काडूंक जाल्यार त्याच्या नशिबाचोच तो. गोमंतक TV खातीर निवृत्ती शिरोडकर. इंग्लंडाचेर 100 धावांनी जैत जोडून भारतान 6वे फावट अंडर-19 वन डे क्रिकेट वर्ल्ड कपाचे वस्तादपण केले. 80 बॉलात 175 धांवड्यांची तुफानी खेळपी भारताचो 14 वर्साचो वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशीक मॅन ऑफ द मॅच आणि मॅन ऑफ द सिरीज पुरस्कार फावो जालो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारताच्या तरणाट्या खेळाड्यांची तोखणाय केली. या पंगडान संवसारीक वस्तादपण जोडून सगळ्या तरणाट्या खेळगड्याक उर्बा दिल्या, अशें प्रधानमंत्र्यान ट्वीट केला. एंटी नार्कोटिक्स सेलान म्हापशा छापो मारून अफनान घोरी हाचे कडल्यान सुमार 65 लाखाचो ड्रग्स जप्त केला. जाल्यार 2025 वर्सा पुराय गोंयांत वेगवेगळ्या सुवातीर धाड घालून सुमार 78.48 कोटी रुपयाचो ड्रग्स जप्त केला. या प्रकरणात पुलिसांनी सुमार 212 जाणांक अटक केला, अशी माहिती गोंय पुलिसांनी दिली. गोंयांत दिसान दीस गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जायत आसा. एंटी नार्कोटिक्स सेलान म्हापशा छापो मारून अफनान घोरी हाका अटक केला. ताचे कडल्यान सुमार 65 लाखाचो ड्रग्स जप्त केला. तशेंच या दुबावीत आरोपीक 7 दिसाची पुलीस बंदखण फरमायला. मजगती गोंय पुलिसांनी 2025 वर्सा घुवळे वखदा आड कारवाय करून सुमार 163 NDPS केशी नोंद केला. या प्रकरणात वट्ट 78.48 कोटी रुपयाची घुवळे वखदा जप्त केला. तशेंच या प्रकरणात 212 आरोपीक
नागरिक अटक केला जाल्यार अटक केल्ल्या दुबावित आरोपी मदीं 32 विदेशी नागरिकाचो आस्पाव आसा अशी माहिती गोंय पुलिसांनी दिली. मजगती खोलायेन चौकशी आनी पुलिसांनी सातत्यान फॉलोअप केल्ल्यान 35 प्रकरणांनी गुन्यांवकार थारल्या. गुन्यांवकारांक 10 वर्सां मेरेन बंदखणेची ख्यास्त फर्मायल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. म्हापशे शाळेत किरकोळ वादांतल्यान एका भुरग्यान 9वेच्या 14 वर्सां पिरायेच्या विद्यार्थ्याक गंभीर मारपेट केली. जखमी भुरग्याक म्हापशेच्या उत्तर गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केला. ह्या घडणुके उपरांत शाळा वेवस्थापनान दुबावित भुरग्याक 3 दिसां खातीर निलंबीत केला. पिडेस्त विद्यार्थ्याच्या पालकांनी हे संबंधी म्हापशे पुलिसांत कागाळ केल्या. म्हाका स्कुलाचे टिचरीन सांगलें, मागीर म्हाका टिचरीन सांगलें की गाडी घेवन यो. डायरेक्ट गाडी घेवन यो म्हणजे म्हाका मातशें टेन्शन जालें, कितें तरी व्हडलें जालें अशें जालें दिसलें म्हाका. हांव गेलो गाडी घेवन स्कुलान गेलो जाल्यार थंयसर टिचरीन म्हाका सांगलें अशें अशें जालें. भुरग्यान एकट्यान टॉयलेटीन व्हरोन ताका मारलो चेड्याक. मागीर तो हांव थंय गेलो, चलो म्हाजो थंयसर तेचेर ताका न्हिदलेलो आसलो, म्हणजे तो जाम आसलो, तितलो सारको हें नासलो, तो शुद्धीर नासलो. हांव गेलो, हांवें ताका म्हाज्या हाती उखलून ताका म्हाज्या गाडयेन घातलो. ताका हॉस्पिटलान आजिलो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान घेवन गेला आनी थंयसर तेजे सगळे तेंच्यांनी रिपोर्ट काडले, चॅक केले, रिपोर्ट काडले. आनी ते सिटी स्कॅनाक आमकां तेणी बांबोळ येले. बांबोळसून ते आमी आजिलोन ताका रिपोर्ट दिलो. आतां तेंच्यांनी ताका एडमीट केला फॉर ऑब्जर्वेशनाक लागून. खंय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान ताका एडमीट केला. दिवचलच्या 4 लेन बायपास रस्त्या वयल्या जंक्शनाचेर जावपी अपघाताचेर आतां नियंत्रण येवपाची शक्यताय आसा. असुरक्षीत जाल्ल्या वाटादेव आनी वाळशी ह्या दोनूय जंक्शनाचेर आतां ट्रॅफिक सिग्नलां बसयल्यात. लायटीचें कनेक्शन दितकीच ही सिग्नलां सुरू जातली अशी माहिती दिवचल नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष विजय कुमार नाटेकार हांणी दिली. जो बायपास आसा म्हणजे वाटेगाव जंक्शन आनी वाळशी, त्या बायपासाचे दोन्ही जंक्शनाचे एक्सिडेंट जाय म्हणून पयलीं आमी रमलोर बसयल्ले, म्हणून तेजो कांय फरक जायनालो. म्हणून मागीर आमदारान आमच्या फुडाकार घेवन थंय 2 स्पीड ब्रेकर बसयले आनी तरी आसतना सुद्दां एक्सिडेंट जावंक लागले. म्हणून आमदार आनी नगरपालिका सगळे आमी आनी आमदारान फुडाकार घेवन थंय दोन्ही जंक्शनाचे सिग्नलां बसोवन म्हणजे बसयल्या आनी लायटीचें कनेक्शन मेळ्ळें का आमी चालू करतले. आनी म्हाका अशी आशा आहा की हे सिग्नल बसयल्या उपरांत एक्सिडेंट झिरो जातले, म्हणजे एक्सिडेंट जावचेच ना. बेगीन जावपाचें आसा. हय, बेगीनूच आमी करतले. फक्त इलेक्ट्रिकल कनेक्शना खातीर उरला ते आमी एनओसी दिली का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन मेळ्ळें का तो रोखडे आमी हें करतले आनी आमी आमदाराच्या आपोवन ते चालू करतले. लोकार्पण जाला तेन्नाच्यान दिवचलच्या 4 लेन बायपासाचेर जाल्ले अपघात पळयले जाल्यार हो बायपास वादाचो विशय जाल्लो आसा. ह्या 4 लेन बायपासाचेर अपघातांचें सत्र चालूच आसा. 1.5 वर्सां पयलीं म्हळ्यार 6 जून 2024 ह्या दिसा ह्या बायपासाचें लोकार्पण जाल्लें. लोकार्पण जाल्ले उपरांत ह्या बायपासाचेर अदीं मदीं अपघात घडत आसात. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण लोकार्पण जाला तेन्नाच्यान आतां मेरेन ह्या बायपासाचेर 15 परस चड अपघात घडिल्ल्याचें कळटा. ह्या रस्तो अपघातांत 2 जाणांक जीव लेगीत होगडावपाचो पडला अशी म्हायती मेळ्ळ्या. ह्या बायपास रस्त्या वयले वाठादेव आनी व्हाळशी ही दोनूय जंक्शनां तर येरादारी खातीर सामकी असुरक्षीत जाल्ली आसा. हे अपघात नियंत्रणांत हाडचे खातीर ह्या दोनूय जंक्शनांचेर ट्रॅफिक सिग्नलां बसयल्यात. अजून लेगीत ह्या ट्रॅफिक सिग्नलांक लायटीचें कनेक्शन दिवंक ना. केन्ना एकदां लायटीचें कनेक्शन दिता आनी ही दोनूय सिग्नलां कार्यान्वीत जातात ताची वाहन चालक आनी लोक वाट पळयतात. ही सिग्नलां कार्यान्वीत जाले उपरांत ह्या बायपासाचेर खासा करून वाठादेव आनी व्हाळशी जंक्शनाचेर जावपी अपघात नियंत्रणांत येतले असो एक अदमास आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत.
काँग्रेसीचे महत्वाचे आणि घटमूट आशिल्ले मतदारसंघ आमी कशेच कॉम्प्रोमायज करचे ना. कुंकळे, केपे, हळदोणा हे सगळे मतदारसंघ काँग्रेसीचे आणि थंय युती कशीच जावची ना अशें काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान सांगले. मजगती एल्टन आपल्या व्हडल्या भावा सारको, तांणी दिल्लो सल्लो आपूण सदांच स्विकारतलो अशेंय पाटकरान सांगले. युतीविषयी आपणे पयलींच स्पश्ट केल्ले. काँग्रेसीचे म्हत्वाचे आणि घटमूट आशिल्ले मतदारसंघ आमी कशेच कॉम्प्रोमायज करचे नात अशी ठाम भूमिका काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान मांडली. कुंकळे, केपे, हळदोणा हे मतदारसंघ काँग्रेसीचे आणि थंय युती कशीच जावची ना अशें पाटकरान स्पश्ट केले. Regarding the alliance, see, it is very clear, and I have told it in the press conference also, that Congress strongholds constituencies are there. So we are not going to compromise. Tomorrow, if somebody says की एल्टनाची केप्या कार्ड आणि अलायन्साक दी, I will not give. कुंकळे युरी आलेमावची काढून दी म्हणल्यार I will not give. फाल्यां हळदोणा कार्लुसाची तुवें सांगलें म्हाका कार्ड आनी अलायन्साक दी, कशें दिवं हांव? We have a sitting MLA there, man. There are other 8 constituencies where we have won. So Congress stronghold constituencies alliance म्हणते जावपाचें ना. There will be no compromise. Where certain other constituencies where relatively we are weak or our vote share is less, there we can think of like-minded कोणाक येवनी. 2 दीस पयलीं केपेचो आमदार एल्टन डिकोस्तान पयलीं पाटकराक वेचून येवनी मागीर तेका युतीचें म्हत्व कळटलें अशें विधान केल्लें. ताच्या ह्या विधानाक आतां काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान जाप दिल्या. एल्टन आपले खातीर व्हडल्या भावा सारको, तांणी दिल्लो सल्लो आपूण सदांच स्विकारता अशें पाटकार राजकारणांतली नाती जपून उलयलो. एक्चुअली आमगेले काँग्रेसा सीट कळना तुका, सो इट इज आवर फर्स्ट ये टू आस्क फॉर दॅट सीट. आनीक आमचो गेल्ले पाटी आमी उलयले, ZP उलयले ड्युरींग MP इलेक्शन. सो येस डेफिनेटली केडर वी विल आस्क तेंगेले व्यूज घेतले, बट विनेबिलिटी चोवपा जाय. आज BJPचे कितें आहा, BJP आसले जाल्यार ते सगळे एकठांय जाता. आमकां along with our cadre we will see that winnability also, and we will put our stake first because Congress तेंगे बाकीच्या कोणा वळखाय ना तेंगे. So Congress will stake claim for that seat. आता आम इलेक्ट जाले न्हू, इलेक्ट जाले म्हणटकीर मातशें तकली डिफरंट जाता. आनी तेजी डिफरंट तकली मातशें मोठी इलेक्शन पॉलिटिक्स मागीर त्या कोटले सारके. सो ते इलेक्शन मध्ये एल्टन गोंयान म्हज्यान मातसो व्हडलो, इज माय बिग ब्रदर. आनी एल्टनाक दिसता की हांवें 2027 निवडून एसेंब्लीन वचचो, ही ताका भितरल्यान ताका ते इमोशन्स आसा. सो एल्टन पळय कितें उलयलां न्ही, एल्टनान एक्चुअली खरें म्हणल्यार म्हाका चार्ज केला की आतां वचून सारकें काम कर आनी 2027 जीक. आतां एल्टन हो एका मतदारसंघाचो आमदार आनी एल्टन कितें उलयता तातूंत चूक ना. आय अग्री 100%. लास्ट टायम आमगेर 320 मतां कितें पडलें जाल्यार हांव आमदार जावपाचो. पूण आज एल्टन हो केप्यां मतदारसंघाचो आमदार. सो तो आपल्या पुरती ताच्या मतदारसंघाचे सेंटिमेंट तो व्यक्त करता. आता बिंग अ पार्टी प्रेसिडेंट ऑल 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीज गोंयान हांव भोंवता, लोकांक मेळटा, लोकांचे सेंटिमेंट्स म्हाका कळटा. सो वेन आय टॉक इन द होलिस्टीक व्यू ऑफ एंटायर गोवा. आय डोंट टॉक इन टर्म्स ऑफ वन पर्टिक्युलर कॉन्स्टिट्युएन्सी. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है, और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक TV.